नमस्कार येवकार दनपारच्या खबरांत अपर्णा बडीघराचो येवकार। 191 पंचायतीच्या सुमार 700 कर्मचाऱ्यांक 7वो वेतन आयोग लागू करात। आयटक आनी पंचायत वर्कर्स युनियन आझाद मैदानार 2016 7वो वेतन आयोग लागू करता म्हणून सांगिल्ले। अजून मेरेन मेळूंक ना। प्रश्न बेगीन तडीक लायात म्हणून मागणी। कदंब कर्मचारी उपरांत आता पंचायत कर्मचारी 7वे वेतनाचो प्रश्न घेऊन आझाद मैदानार पावले। लागू करा 2016 7वो वेतन लागू करता म्हणून उतर दिल्ले, मात 8 वर्सां उपरांतूय वेतन ना। ऑल गोवा पंचायत कामगार हांचे फुडारी आणि कामगार गोंयच्यो सगळ्यो 191 पंचायतीचे प्रतिनिधी पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत त्या आझाद मैदानाचेर आयल्या आणि त्यांची प्रमुख मागणी जी आसात 7वो वेतन आयोग आमकां लागू करात। पंचायत कामगारां सरकारान 6वो वेतन आयोग दिल्लो आणि तो दिवन 2015 वर्सां जाली। 2008 आमी आतां 2024 आसा। 7वो वेतन आयोग येवन 8 वर्सां जाली 2016च्यान। गोंयांत 2018च्यान इम्प्लिमेंट केल्लो बाकीच्यांका, पूण अजुनूय पंचायत कामगारांक तो लागू करूं ना। गव्हर्मेंटान ऑलरेडी फायनान्सान नोटिफिकेशन काडलां की 2018 5 वर्सां पयलीं की ज्यो संस्था आसा तांकां 6वो वेतन आयोग लागू जाल्लो तांकां आमी 7वो वेतन आयोग लागू करतले। थक बाकीचेर कांय उलोवंक नाशिल्ले, लागू करतले। आनी अजुनूय 2024 आमी पावले तरी पंचायत कामगारांक हो वेतन आयोग लागू करूं ना। आमी सगळे तरेचे ह्या सरकारा मुखार दंडवत घातल्यात, मेमोरंडम केला आनी ह्या सरकाराची एक गजाल म्हटल्यार ना अशें ते केन्ना म्हणना। दिता रे दिलो रे ह्योच गजाली कायलोळ्यो करतात। प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत। एक देश एक वेंचणूक 2019 लागू करात म्हूण आदलो राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदाच्या फुडारपणा खालचे तज्ञ समितीची सुचोवणी। 18,626 पानांचो अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूचे स्वाधीन केलो। लोकसभा आनी विधानसभा एकाच धपक्यान घेवपाविशीं रिपोर्टान बरयला। एकदाच वेंचणूक घेतल्यार देशावेलो आर्थीक भार खंय देंवतलो। मोपाचे मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावेल्या टॅक्सीवाल्यांनी विमानतळार खाजगी गाडी भाड्यान दिवपी एका मनशाक धरलो। गिरायक म्हणटा गाडी ऑनलायन बूक करून पयलींच पेमेंट केला। गाडी खाजगी म्हूण ताका खबर ना। मोपा पुलीस तपास करता। खाजगी गाडयो भाड्यान दिवपाचे प्रकार गोंयांत सुरू आसात। लोक आपल्यो खाजगी गाडयो टुरिस्टांक भाड्यान दितात। बिरेस्तारा मोपाच्या मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावेल्या टॅक्सीवाल्यांनी विमानतळार खाजगी गाडये भाड्यान दिवपी एका मनशाक रंगे हात धरलो। रेंटाक दिता प्रायवेट इतले इन्स्ट्रक्शन गव्हर्मेंटान दिवन सुद्दां इलिगली बिजनेस करतात। स्पेशल गेस्टा आमी विचारलो तो म्हणजे प्रायम कार रेंटलांतल्यान गाडी बुकींग केल्ली। ओके, आनी तेची बुकींग अमावंट कितें तरी भरला तेंच्यांनी। ओके, सो हेंच्यांनी कितें आहा तें हेंचेर एक्शन घेवपाक। ही प्रायवेट कार GA7K7580 ही रेंटाक दिल्ली आसा। मोपा एअरपोर्ट वयल्यान रेंटाक दिता, विच इज नॉट अलाउड। गिरायक म्हणटा ऑनलायन गाडी बुक करून पयलींच पेमेंट केल्लो। आते तो फिर येलो पे, और मैं जब भी आया येलो ही आया। हाँ वही एक्चुअली उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका नहीं है। मतलब आपको उन्होंने आपको पूरा डिटेल देना चाहिए। कोई भी ठोका रेंट कार की गाड़ी मैं मॉल के पास तू बुक केल्ली गाडी J03F0894। प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगीमणी। वास्को वाठारांतले रेंट बायक आनी रेंट कारवाल्यांची वास्को ट्रॅफिक सेलान बसका घेवन तांकां अंडरटेकिंग फॉर्म दिले। गाडी भाड्यान दितना गिरायकांकडच्यान ही फॉर्मां भरून घेवपाची। तातूंतले नेम अटी मान्य असल्यारूच गाडी दिवपाची। राज्यान रेंट बायक आनी कारीचे वाडटे एक्सिडेंटाच्या फाटभुंयेर ट्रॅफिक सेलाची खासा मोहीम। खुबश्यो आमच्यो रेंट कार रेंट बायक आर इन्वॉल्ड इन दिस एक्सिडेंट आनी अनफॉर्च्युनेटली खुबशे डेथ्स जाल्ले आसा, थोडे इंजर्ड जाल्ले आसा। जो हाजेर खंय तरी कंट्रोल उरपाक जाय। सो हो कंट्रोल उरपाक जाय म्हणून एक फॉर्म्स हें केल्ले आसा
rent a bike is a separate form where there are around 10 parts. Rent a car owner जो आसा when he is giving to his guest जो passenger येतलो guest घेवपाक ती गाडी दिता आसतना हे फॉर्म जे आसा हे फॉर्म तांकां वाचपाक वाचून दाखोवपाचें आनी लास्टाक तांचे सायन घेवप आनी हे एक फॉर्म ताजे कडेन उरतले त्या गेस्टा कडेन इन द कार ऑर इन द बायक आनी दुसरे फॉर्म उरतले ते ओनरा कडेन द रेंट अ कार ऑर रेंट अ बायक ओनरा कडेन सो जेन्ना आमी रँडमली चॅक करतले तेन्ना हे फॉर्म तांचे कडेन आसपाक जाय सो दॅट द गेस्ट द ट्युरिस्ट हू इज हायरिंग दॅट बायक ऑर कार रेंट अ कार इज अवेर की कितें ताणें हांगा फॉलो करपाक लायक फर्स्ट ट्रॅफिक रुल्स एंड रेग्युलेशन्स रायड ऑर ड्रायव्ह विदाउट ड्रिंकिंग अल्कोहॉल फॉलो ट्रॅफिक रुल्स नो ट्रिपल सीट रायडिंग ऑन बायकाचेर दोगांयनी हेल्मेट घालपाचें रायडर एज वेल पिलियन रायडर अशे सगळे 10 पॉयंट्स दिल्ले आसात ते मेंटेन आमी करपाक जाय रजिस्टर मेंटेन करपाचें म्हणून सांगलां तशेंच आमचे डिस्कशन आमचे पॉयंट्स कितें आसले ते आमी साहेबाक सांगले जशें की आतां चडशे कोण प्रायवेट गाडयो दितात पलटी गाडयो दितात नंबर प्लेट मारून पलटी करतात आनी दितात ते आमी साहेबाक पलटी म्हटलें कितें पलटी म्हटल्यार टॅक्सी गाडी रजिस्टर करतात तेजो मिटर स्वता काडटात ते आनी ती नंबर प्लेट पलटी करतात येल्लो ब्लॅक आसा ते ब्लॅक येल्लो करतात आनी ती रेंट अ कार करून म्हणून दितात ते एक्चुअली ते ऑफेन्स 420 ऑफेन्सान येता ते हें चल्लां वास्को तें आमी साहेबाक सांगलें तेजे बद्दल आमकां साहेबान सांगलां हेल्प करता पूण आपूण पळयता म्हणून सांगलें लोकसभा जिखल्या उपरांत आरजी नॉन एनडीए अलायन्स जॉयन जातले आरजी फुडारी उत्तर गोंयचो उमेदवार मनोज परबान जाहीर केले बीजेपी आनी काँग्रेस दोगूय आरजीक भियेल्यात प्रादेशीक पक्षाच्या तेक्या बगर काँग्रेसीक जिखपाची कापास्ताद ना अशें तो उलयलो आयज आसा कंटेस्ट करता आनी आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळटा म्हणून हे दोनाय पार्टींच्या पोटान सद्याक कलकल सुटलेला दोगूय जाण सद्या भियाल्ले आहा हे एका म्हाका केन्ना भियाना जाल्यार बीजेपी तर काँग्रेसीक केन्नाच भियाना कित्याक तांकां खबर आहा की काँग्रेस ही तेंचीच पार्टी म्हणून बट आरजी पिक्चरान येयल्या कारणान हांकां घाम सुटलेलो आसा भंय पडलेलो आहा इलेक्शन जेन्ना जाता तेन्ना आतां मेन 2 ग्रूप आसता एनडीए आसता आनी पयलीं आसली ती यूपीए आतां यूपीएचे जाल्यार इंडिया अलायन्स तर रेव्होल्युशनरी गोवन्स आयज ऑफिशियली डिक्लेअर करता की आमची दोनूय सिटां जेन्ना आमी जिखतले नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा जेन्ना आमी जिखतले तेन्ना ही दोनूय सिटां आमी नॉन एनडीए अलायन्स जे आसा म्हटल्यार नॉन बीजेपी अलायन्स जे आसा ते मागीर इंडिया अलायन्स आसूं सद्या नांव आसा तेजें इंडिया अलायन्स नाजाल्यार मागीर आफ्टर पोस्ट इलेक्शन तेजें दुसरें कितें नांव आसूं त्या अलायन्साक आमी दोनूय आमची सिटां दितले आमी तेंच्या वांगडा रावतले ते मागीर गव्हर्मेंटान आसतले नाजाल्यार ते ऑपोजिशनान आसतले खंयसरूय आसल्यार आरजीची दोनूय नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवाची जिखलेली सिटां आमी नॉन एनडीए म्हटल्यार नॉन इंडिया अलायन्स हेका आमी दितले आनी तांकां आमी सपोर्ट करतले आतां आमच्या अगेन्स्ट कंटेस्ट करपाचे काय ना कित्याक दोनूय कडेन इंडिया अलायन्साचे कॅन्डिडेट ना आतां आमच्या अगेन्स्ट कंटेस्ट करपाचे आमकां इलेक्शनाक त्रास करपाचे बीजेपीक सपोर्ट करपाचे काय कितें हें सगळें इंडिया अलायन्सान विचार करपाक जाय गोय बीजेपीन वेंचणूक प्रचारा खातीर मुखेली नेमल्यात उत्तर गोंयान पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आनी आमदार केदार नाईक जाल्यार दक्षिण गोंयान आमदार दिगंबर कामत आनी उल्हास तुळेकराक वेंचणूक प्रचाराची जबाबदारी दिल्या मजगती बीजेपीन जाहीर केल्ल्या उमेदवारांच्या दुसऱ्या लिस्टानूय दक्षिण गोंयचो उमेदवार ना आता तिसऱ्या लिस्टाकडे लक्ष नव्या शिक्षणीक वर्सा सावन कांय स्कुलांनी अक्षय पात्राचे मिड डे मील मेळटले सध्या 5000 मिड डे मिलाची ऑर्डर सेवा आनी दर्जो पळोवन उपरांत आंकडो वाडयतले गोंयांतल्या स्कुलांनी मिड डे सप्लाय करपाक एक सेंटर उबारपाक सरकारान तांकां 4 म्हयन्याची मुजत दिल्या सेंटरान किचन बांदचे पडटले तशेंच आरोग्य केंद्र एफडीएच्यो अटी पुराय करच्यो पडटल्यो विरोधक न्हिदपाचे सोंग घेता आपणे केल्ली कामां लोकांमेरेन पावली मानवली म्हूण 5 फावट जिखलो कोणाक कापस्ताद आसा जाल्यार जिखून दाखवचे म्हूण भाऊची विरोधकांक चॅलेंज भाजपा सारक्या लाचार पक्षान उमेदवाराक लाचार केला म्हूण आपाचो अमित पालेकर उलयल्लो ताचेर भाऊचे कळले लोकसभा वेंचणूक लागीं तेंकता तशे आरोप प्रत्यारोप सुरू जाल्यात भाजपा सारख्या लाचार पक्षान उमेदवाराक लाचार केलो म्हूण आप फुडारी अमित पालेकराचो आरोप 25 वर्सांनी नॉर्थ गोवान एमपीन कितें केलां हाजे उत्तर कोणेच दिवना
25 वर्सां नॉर्थ गोवा MP मंत्री असून काय करू शकला ना, तो ऑपोजिशनान आशिल्लो. मे बी बिकॉज ऑफ बीइंग इन ऑपोजिशन ही नॉट बीन एबल टू परफॉर्म. बट हांगा 25 वर्सां आमचो जो MP आसा तो पावरान आसा, मिनिस्टर आसा. बट नॉर्थ गोवा खातीर कितें तुमी एक म्हाका समथींग एक अशी गोष्ट सांगा जी तुज्या दोळ्यान अशी भरपाक शकता की बाबा या ही गोष्ट केला म्हणून काय ना. म्हणजे ताका मान खंय आसा, ताका तांणी लाचार करून दवरला आणि आज BJPची लाचारी म्हणून ताका आज नॉर्थ गोवा कॅन्डिडेटचो दिला. सो दिस इज अ लाचार कॅन्डिडेट, लाचारीचो कॅन्डिडेट. एक म्हणजे जो कॅन्डिडेट ताका लाचार करून दवरला आणि एक जी पार्टी या लाचार जाल्यार कॅन्डिडेट दुसरो दवरत जाल्यार पडटलो म्हणून ताच्या भयान ताका दिला. बट दिस टायम आय थिंक पीपल ऑफ गोवा आर स्मार्ट. अमिताच्या आरोपा उपरांत भाऊचे कडले आपणे कामां केली म्हणून लोकांनी 5 फावटी जिखून दिलो. कापास्ताद आसा जाल्यार जिखून दाखयात, भाऊची विरोधकांक चॅलेंज. लोकांक सांगले मी, लोकांकडे सगळ्यांक खबर आसा हे डीजेचे सॉंग करता बीजेपीचे लाचार कॅन्डिडेट कुठले असो लोक निवडून दितात न्ही, लोकांनी निवडून दिले 5 फावटी असं कोणाक कापस्ता निवडून दाखयतले. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. आज जायते किडनी फेल जावपी दुयेंती सापडटात. हायपरटेन्शनाक लागून दुयेंती वाडटात म्हूण दोतोर रघुराम भट उलयलो. लोकांक दुयेंसा विशीं पुराय म्हायती मेळची म्हूण भौशीक किडनी दीस मनयता. खासा रिपोर्ट. निरोगी आरोग्याक शरीराचे सगळे अवयव निरोगी आसप गरजेचें. किडनी होय शरीराचो म्हत्वाचो अवयव जाची रक्तशुद्धीकरण आणि रक्तदाब कंट्रोलान दवरूंक मजत जाता. मात फाटले कांय दीस किडनी फेल जावपाची दुयेंतीचें प्रमाण वाडलां. जायत्या लोकांची जीव गेल्यात. हे फाटभुंयेर दुयेंसा विशीं लोकां मदीं जनजागृताय करप गरजेचें म्हूण दर वर्सा 14 मार्चाक संवसारीक किडनी दीस मनयलो वता. World Kidney Day is celebrated mainly to educate the patients, because most of the patients which we see, they present at a later stage. So important thing is to educate the patient and present them early. So the diabetes, hypertension, these two are the main factors which lead to kidney problem, and please control your diabetes and hypertension. So don't wait till you develop signs and symptoms. There the regular checkup and regular follow-up they take importance. And 8 golden important points which I have mentioned. One is about the exercise, keeping weight under control, fluid intake, diet, sugar pressure control, stop smoking, and identifying the risk factors. These are the important factors, and that we should keep it in mind. Bureau Report, Prudent. LPG गॅस सिलिंडराचे होम डिलिव्हरीक मायज पयशे घेवं नाका म्हूण सरकाराचो LPG, HPCL, BPCL आनी IOL चे डिलराक एजंटांक अर्द डिलिव्हरीच्या नांवान पयशे घेवपाचे प्रकार गिरायकांचेर वजे कोणूय घेता आसत जाल्यार गिरायकांनी कागाळ करची म्हूण उलो. पूण एक्चुअली डिलिव्हरी घरा कडेन करपाक म्हणजे तो कायदो, इट इज नॉट अ फेवर. हो कायदो तेंचो, आनी ते सगळे तुजे पेमेंटान येता. जेन्ना आमी आतां गॅस 870 जर आमी फारीक करता, 817 जर आमी फारीक करता, तितून ऑलरेडी आमचे डिलिव्हरी चार्ज ऑलरेडी गिरायक पेड करता कंपनीक. सो ताका आनी डिलिव्हरी चार्ज करपाक जायना. पूण आतां ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान 2023 गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान सगळे पेट्रोलियम कंपनी, तेचे चेअरमॅन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हे सगळे कंपनीक तेंच्यांनी बरयल्लें की तुमी खूब कंप्लेनी येयल्या बी, हेजेर तुमी लक्ष घालचें आनी तुमचे सगळे डिलराक ते इन्स्ट्रक्शन दिवचे म्हणून. आतां हें जाले उपरांत मागीर स्टेट गव्हर्मेंटाक बरयल्लें तेंच्यांनी. सो म्हाका तरी दिसता हो जो प्रेस न्यूज जो डिपार्टमेंट ऑफ सिव्हिल सप्लायज एंड कन्झ्युमर अफेर्सान घातलेलो आसा, म्हाका दिसता म्हत्वाचो आसा. कित्याक खुबश्या लोकांच्या मनान डावट आसतालो चार्ज करपाक जाता की जायना म्हणून. सो आतां हे न्यूज येयल्या उपरांत गिरायकाकूय बरें क्लियर स्पश्ट करून समज येतलें तांकां की एक्स्ट्रा चार्ज घेवंक जायना. गव्हर्मेंटान एक नोटिफिकेशन काढला, एक डिस्ट्रीब्युटर जे सिलिंडराच्या तांकां एक ऑर्डर दिलेली की तुम्ही डिलिव्हरी सिलिंडर घरा करता आसतना, होम डिलिव्हरी करता आसतना डिलिव्हरी चार्जेसाचे कांयच घेवपाचे ना अशी सध्या गव्हर्मेंटान ऑर्डर दिलेला.
आयएसएलान आज एफसी गोवाची बंगळुरू एफसी आड फातोड्ड्या मॅच. चवथे सुवाते वेल्या एफसी गोवाची नॉकआउटान सुवात निश्चित. मात टॉप 2 येवन सेमीफायनलीची सुवात जोडपाक सगळ्या मॅचींनी जैत जायच. ते नजरेन एफसी गोवाक मॅच म्हत्वाची. 5व्या नंबरावेल्या केरळाक नॉकआउट सुवात जोडूंक जैत जाय. Obviously, now after 48 hours later, more calm I am. But my opinion is not about if I finish the game or not. My opinion is that we are losing more than dropping, losing points. When the team, in my opinion, is playing the best football in this moment in the competition. The explanations are always difficult in football because everyone can speak and explain his opinion or their opinion and it's correct. Football is one thing that you can say one thing, I can say another thing, and both can be right. There is an expression in Spanish, I don't know if in English I can translate that is like sometimes it's like a blanket, no? When you cover your face, your feet are completely out and opposite. Then when the team is creating a lot of chances, if you score, because it's not about even don't score, because we scored 2 goals in Kerala and 3 the other day, but it's true that in Mumbai and East Bengal we created a lot of chances and we didn't score. But then usually when you are attacking, you have some spaces in defense. That was our main point. ह्यो आशिल्ल्यो दनपारच्यो अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करा. ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार आनी पॉडकास्टार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.